मोगाळा जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. आनी नमस्कार करतना सुस्कार भायर सोडटना सगळीं आमची चिंतना भावना अणभव सपनां जेजूच्या ताब्यांत करुया. ताका ती समोर पळोवया. ताचे सवेंच ती सगळीं आसा कित्याक तो आमकां एकवटून आसा. पूण जेन्ना आमी आमच्याच चिंतनांक भावनांक चालींक अणभवांक हाजीर जाता तेन्ना ती आमचे सवे न्हय ताचे सवें आसा म्हणून ताचेरूच धरून तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. आनी आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें कोत्तलो पूण ताका आमचो सहकार जाय. आमी सगळें ताका समर्पूण ताचेर आमचे दोळे लावया. ताची कुरपेची दोयेची किरणां आमच्या काळजांत रिगोवन आमकां भितरल्यान नितळकाय तो हाडटलो. पयले सुवातेर आमची चिंतना आमच्या चिंतनांक आमी हाजीर जावन जेजूक आमी ती भेटयत रावया. आनी आमी पळयतले हांव कशे भाशेन तीच आदली चिंतना बदलतली. आमकां नवी दिशा मेळटली. ताच्या स्वतांत आमी घडोवन येतले हांव आनी ताच्या स्वतांत आसा म्हणत आमकां सुटका मेळून स्वतंत्र जावन तो आमचें जिवीत म्हणटो ताची आमी वाट पत्करतले हांव. जेजू हें सगळें तूं आमकां फावो कोत्ताय. आमचें सवेंच तें सगळें आसा कित्याक तूं आमचे भितर जियेताय. पूण तुका अदीक जागृत जावन हें सगळें अणभवून तुकाच आमी महिमा वाखाणणी हें सगळें तुका दिता. तुजो आकार आमचे सवें अदीक आनी अदीक घडोवन येवच्याक ह्या गायनांतल्यान आमचें सगळेंच अंतस्करण आमचें काळीज तुज्या काळजांत धरून सायबा तूंच तें तुजे येवजणे प्रमाणे घडोवन हाड. आनी हांव कसलो सांदो तें तूं म्हाका उगडापें करून पूर्णपणे तुका सहकार करूंक तुवें जी म्हाका कृपा दिल्याय ते कृपेन म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून सारूंक म्हाका आतां बळ दी. Cristacia otmia म्हाका पवित कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. क्रिस्ताच्या
क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, नाणोय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. पवित कोश्टानो म्हाका गोड कोरात, तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका हाय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोरूंक कोदीच दिवं नाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोरूंक कोदीच दिवं नाका. वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय, मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय, भोगता सांगाती तुका वगडच्या. तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय, भोगता सांगाती तुका वगडच्या. जेजू, आजीर आसा आमी सगळीं जाणां कृपेन बरोवन तुवें आमकां हें देणें दिलेलें आसाय. तुजे सोर्शी, तुजे बरोबर, तुका एकवटोन, तुका पळयोवन हे भाशेन म्हजें जिवीत सारच्याक आतां जें घडटा तें दीसभर घडत आसतलें. तुका पयलो वयलो स्थान दिवंक तुवें म्हाका जागृत केलेलो आसाय. तुका जितलो हांव म्हजें जिवीत समोर पुतिलो तितलें म्हजें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजें जिवीत जावंक लागतलें. तुजी सगळीं देणी म्हजे सोव्या आसात. फकत हांवें म्हजें आख्खें जिवीत मोगान तुका दिलें म्हणटोच तूं म्हाका घडून हाडटलोय. आनी हातून म्हजें दादोसपण आसा. मागीर म्हाका हें करूंक जाय तें करूंक जाय म्हणून धास्ती आसच्यो नात. कित्याक प्रत्येक वेळ म्हत्वाचो आनी तातूंत पूर्णपणे म्हजें सगळेंच तुका दीत रावन तूं तुजें जिवीत म्हजें सगळें सुफळ करतलोय. आर्गां दिनवास तुका जेजू. आमची सगळीं भाव भयणां तुजे सरशीं येवंक आवडेतात आनी तांकां सगल्यांक
आमी हाजेर कोत्ता. जी कोण आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात, जी कोण जल्माक आयिल्लीं आसात, जांकां गर्भपात करून संवसारांतलीं निश्ठूर मनशांनी काडलेली आसा, कसल्या तरी कारणाक लागून तांचे पासत आमी मागता. आनी जी कोण हे भाशेन करतातूय तांकांय बी सायबा, तुजें बोगसणें तांकां फावो कर. त्याच परी अनाथ जालेल्या भुरग्यांक ओ विधवा जालेल्या बायलांक जांकां ही जबाबदारी पाळची पडटा, तांकां सगल्यांक जेजू आमी तुजे सुरशें हाडून तांकां हाजीर कोत्ता. तुजो आशिर्वाद तांचेर पाठय आनी तांकां आशिर्वादान भर. तूंच जावन आसाय आमचें परिपूर्ण जिवीत. ह्या वस्तूंक त्या मनशांक लागून न्हय, पूण तुका लागून आमचें जिवीत परिपूर्ण आसा. तूं जावन आसाय आमची धादोसकाय. तांकां हो गूट उगडाप कर आनी तांचें जिवीत सुफळ कर. इतलीं वर्सां सारल्या उपरांत तुजे आपोवणें आसता तांकां तूं काजाराचो बेस फावो कोत्ताय. तूं तांकां एकामेकाशी हाडटाय. तुवें तांकां तयार केल्लीं आसाय. सायबा, तांचें जिवीत तूंच काय कोठोन एकामेकाक दिवंक तुजें देणें कशें तांच्या मनांत ही चिंतना आनी भावना हाड. आनी हे परी तुज्या विस्वासान तीं एकामेकाक चिटकोन रावतलीं. नाजाल्यार आपलेपणांत रावलीं जाल्यार आपलोच फायदो काडूंक सोदतात. आनी हे परी निराश जातात जेन्ना आपल्याक जाय पळय तें मेळना, जशे भाशेन जाय तशें घडना. तो तांकां आमी सगल्यांक तुज्या एकवटान दोत्ता. सायबा, तुजे सोबे रावन तांकां एकामेकाक बोगसणें दिवन पोत्तून तांचो संबंद, तांचो एकवट खोलायचो कर. त्याच पावंड्यारूच पावली म्हणटूच एकामेकाक सोडूंक दिवं नाका, पूण तिचोच थान फुडें पावलां मारूंक आनी काजाराच्या एकवटान अदीक खोलायेन जिवंक तांकां कृपा दिलेली आसाय. तांकां सहकार करच्याक तुका आनी एकामेकाक घोटाय दी. जांकां तूं पाद्रीपणांक ओ मोटवाशी जिविताक माद्रो पाद्री जावंक आपयताय, तांचे पासत आमी तुका आर्गां दिता. तुजे कृपेन बरोवन ताणें हो त्याग केलेलो आसा. तांचें जिवीत तुजें सोबें अदीक आनी अदीक धरून तें सुफळ कर. जेजू, जी कोण ह्या जिवितान खुशाल आसात, तांचें जिवीत आमी तुका ओपून दिता. सगळें कांय थाऱ्यार ना, पूण तरी पूण तुका एकवटान आसात म्हणटूच तांच्यान सगळें हे अदृश
संकश्ट पत्करून तुका एकवटोन तांचें जिवीत सारूंक जाता आनी ती सादतात आनी हे परी तुजे घोटायेन दर दिसा आपलीं पावलां फुडें मारीत आसात. तांचे पासत आमी तुका आर्गां दिता सायबा आनी तांकां तुज्या एकवटान अदीक आनी अदीक खोलायेन दवर. भुरग्यां पासत आमी मागता, ल्हान भुरगीं तांचें जिवीत बरे भाशेन आकारून येवच्याक. आयज काल मोबायलाचेर खूब वस्तू आसात. थोडीं जाणां बरे पळय प्रोग्राम आनी खेळ खेळटात, पूण बाकीचीं ल्हानपणांतूच तांची दिशा बदलता आनी मागीर तीं तरेतरेचीं चिंतनां आनी भावना आपल्या मनांत हाडून तुज्या मार्गार चलचे आसतना तुजे विरेत फुडें वतात. इतल्यांकूय आमी तुज्या ताब्यांत करता. त्याच प्रमाणे आमच्या तरणाट्यां पासत मागता. तांकां खूब आव्हानां आसात, तरेतरेचीं आव्हानां. ही सगळीं तुज्या ताब्यांत करून तांकां जेजू तुका भेटयता. आमच्या मागण्यांक लागून तांकांय तूं तुजो स्पर्श कर आनी तांकां पिकोवणी दी, घोटाय दी. मन तांचें उजवाडाय, जाणवायेन तांकां भर आनी तांचें जिवीत अदीक सुफळ कर. जांचीं भुरगीं काजार जावन तीं आतां एकसुरी आसात, तांकां तूं घोटाय दी. तुका एकवटोन रावंक, तुज्या एकवटान तांचो संबंद अदीक समजूंक आनी तूं तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां दिशा दिताय ते प्रमाणे तीं चलोंक. खूब पाटी आदल्यांच जें वायट केलेलें आसा तेंच मनांत धरून तीं एकामेकाक लेखना. घरांत आसा पूण एकामेकाक जळटात. असल्यां पासत आमी मागता जेजू. तांकां सगल्यांक तुज्या ताब्यांत करता. जेजू तूं अशें म्हणटाय, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ठांय येतले. जेजू, केदें व्हडलें देणें तुवें आमकां फावो केलाय. तुजेच कृपेन बरोवन आमी तुका लागीं आसा. आनी तुका लागीं आसा म्हणटच तूं आमकां तुजें उतर दीत आसाय. त्या उतराक तुज्या आमी हाजीर आसा. आनी ह्या प्रमाणे तुवें आमकां सांगलाय त्या भाशेन आमचें जिवीत तूं सुफळ करतलोय. जशे भाशेन पावस पडटा आनी जमीन किल्लोता, तेच भाशेन आमचें जिवीत तुज्या उतरा प्रमाणे तें आमचें सगळें घडोवन येता. आर्गांनी दिनवास तुका सर्वेस्परा. शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणेन केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. इस्रायलाचे कुल येथाय
आपलो थीर विस्वाशी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळे मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. शेकानशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. सायबा, हो आमचो उद्गार जावन आसा. ही आमची भावना तुका आमी समर्पिता. तर बागेवन जो म्हणटात ते प्रमाणे आमचें जिवीत आतां आमी जेजू सरशी आसा म्हणटो ते भाशेन तें घडोवन येवं दी. एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देव. आनी देवाक करचो, आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणेन आमचो मोग केलो तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केलो तो. जेजू, आमी पातकी हें म्हज्यान कबूल करूंक जाता, कित्याक तुका हांव एकवटोन रावना जाल्यार हांव एकसूरपणान म्हज्या मनांत जीं चिंतनां येतलीं ती म्हाका कंट्रोल करतलीं. पूण जेन्ना हांव तुका हाजीर जाता तेन्ना म्हजीं चिंतनां सगळीं बदलतात, तीं तुजीं जावंक लागतात. अशे भाशेन हो समोज आमच्या मनांत हाड आनी तुजो मोग खरेपणी करूंक आमकां घोटाय दी. Find a way, bring me back to you. You're all I want.
say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. Jesus, you're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Jesus, today you teach us how to love. You tell us about God's love that has been poured into our hearts. And this is the reason why we can take hold of hope, a hope that does not fade, and a joy that does not diminish. Your love, O Lord, is not limited or subject to circumstances. It is an enduring love that has the power to change and transform our lives. In a way, Lord, we see that you give your disciples and you give each one of us a new way of loving and serving one another. You give us a new commandment. And your love, O Lord, was wholly directed towards the good of others. And in a way, you invite us that when we love our neighbors, when we love those whom we encounter, our love for them is a response to the immense love that we receive from you. You call us friends, O Lord. You cared for your disciples and you sought their welfare. You also enjoyed their company. Similarly, you care for each and every one of us and seek our welfare and our company. And in a way, it is you who extend this invitation of friendship to us. But many times, Lord, we tend to decline this. To know Jesus personally
is to know God. And we see, Lord, when we know you, we also know the love that you offer us. And Lord, as we reflect, we may ask ourselves, what does it mean to be a friend of yours? Through your friendship, Lord, you entail a loving relationship that goes beyond mere duty and obedience. Your love is unconditional and directed to the good of others. And in the same way, you invite us to have the same kind of love towards the others. Similarly, Lord, in the first reading, you give us the example of Cornelius. Even though he was a high profile Jew, he was a high profile Roman official, he fears God, is charitable towards the others, and prays without ceasing. Cornelius is a Gentile. And here we see that, Lord, your love is impartial and equal for all. All can find acceptance in you. Lord, as you reflect on these words that you have given us, we ask you, Lord, to help us so that we may experience your love and manifest your love to those around us. And now we offer our prayers to you, O Lord. We pray for all those suffering from COVID-19. We pray for the doctors, the nurses, all the medical staff who toil day and night. We also pray for all those who work behind the scenes. We also pray for the government that they may take appropriate steps for the good of the people. Above all, Lord, we pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them and guide them. We also pray for all those who experience loneliness, stress, those who feel dejected, left alone. We ask you, Lord, to be their strength and their guide. We also pray, Lord, for all those who are afraid to love because of the past experiences,
they may not be willing to give themselves totally to the others. Help them, Lord, so that they may manifest your love towards others. We also pray for all those in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them and those who take care of them. We also pray for all those who have asked us to pray for them. During this time, we ask you, Lord, to hear their prayers. We also pray for all those who have gone away from the church, who have been led astray in life. We ask you, Lord, to let your light shine on them so that they may experience the truth and your love. We also pray for peace in the world, peace among nations, in our families and within us. And above all, Lord, we ask you to give us the grace so that we may grow in intimate friendship with you and that we may manifest your love and mercy to those around us. जेसू न्हंयच आमी जिवी आसा पूण जांकां तुवें आपयलें आनी तीं हो संवसार सोडून तुजे सरशीं गेल्यांत तितल्यांची आमी आठवण करता जीं ह्या दिसांनी ह्या सुमानांत ह्या म्हयन्यांत ह्या वर्सांत मेलिल्लीं आसा तितल्यांकूय आमी तुज्या हातांत घालता तुज्या हातांत संपोवन तूं तांकां तांच्या पातकाचें बोगसणें दी तांकां नितळ निर्मळ कर आनी तुज्या गोपान तांकां तुजे वेंगेंत दवर आमचो भाव मानवेल तो आमचे बरोबर आसतालो पूण तें ताका आपोवन वेलोय एकसूरपणान तो मेलो आनी खूब दीस ते भशेन उरोन मागीर ताची इंतेर जालो पूण आमी जाणो कित्याक तो सदांच तुका एकवटान जियेतालो आनी तो तुज्या एकवटांत आसा ताची पातकां बोगोस आनी ताका सासणाचें सूख फावो कर आनी हेरांकूय आमच्या भावा भयणांक कोविडाक लागून मेलिल्लीं आसा वो हेरां दुयेंसांक लागून तांकां सगल्यांक तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दोत्ता स्वयमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावाड स्वयंवर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाखाणुया ओम
सोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्याक संस्कार को खालते पोळ्या मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें ताका सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो. मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke, Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke.